सुभाषित काव्य 8:13-8:6 8:13 बाबाची तशें पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे प्रभू तुमचे स्वामी आसूं. पवित्र आयज आमी मिलाग्रिना गोन्साल्वीस हिच्या म्हयन्याचो ब्रेसलेसो हिच्या आत्म्याचो मागता. स्वासनीक सूख देवान तिका फावो करूं आनी जेजू क्रिस्ती रूपपणान पावून ताच्या स्मरणपणात वांटो तिका मेळूंक आमी मागया. तेच बरोबर रोजियाना पेरेरा आनी विनी फेर्नांडीस आपलो जोडून दीस मनयता. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागया. जेजून पवित्रतेचो मोग केलो आनी एका लागून क्रुसार मरून दर एकल्याच्या बसत ताणें हो मोग दाखयलो. ह्याच मोगान आमी जिवंक ह्योच मोग दुसऱ्याक वांटूंक आनी हे आमचें इसांव घेवन ताचो सेवा करून आमकां उगडास करता. दर एकल्याची जबाबदारी ओळखून घेवन देवाच्याच नांवान आमी फुडें करून ह्याच देवाचो आदार आमकां मागया. आनी मिसाची मिटींग तोयाच्या तणांची पात्रां ओळखून घेवन देवाचे एकामेकाची वखसणी मागया. हांव पातकी मोन्नाच्या दिसाचो आमी आज उगडास करता.
तुझे मीत मेर नाशिल्ले काकरोतीन तुका बेगोय आनी तुज्या भोगता संगाती सासणाचे सन फालो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू रुपी तो गरोदेव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे कोणाची येगाने राजवट चलयता सासणाच्या सासणान जोशुआच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जोशुएन इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांक शिकी गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या 2 शास्त्रांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुएन सगळ्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्कोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, मागां तुमचे पुर्वज नदीचे पोलतोडी जियेताले आनी दुसऱ्या देवांची सेवा करताले. तांतलो एकलो अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा. तेन्ना अब्राहमाक तुमच्या पुर्वजाक नदीचे पोलतोडींतावन हांवें काडलो आनी कानाकाराच्या सगळ्या देशांतल्यान व्हेलो. ताची संसोत हांवें वाडयली आनी ताका इजाक जल्मोसो केलो. इजाक हांवें 2 पूत जाकोब आनी ईसो दिले. इसावाक दायज कशें सेरीचो दोंगर हांवें दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. तेन्ना मोइसेसाक आनी आरोनाक हांवें धाडले आनी थंय जायतीं ओजापां करून हांवें इजिप्ताक पिडापीड दिली. उपरांत थंयची हांवें तुमकां भायर काडली. तुमच्या पुर्वजांक हांवें इजिप्तांतली काडली आनी तुमी दर्याशी पावली. रोत आनी घोडेस्वोर घेवन तांबड्या दर्या पर्यंत इजिप्तार तुमच्या पुर्वजांचे फाटीक लागले. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें तांचे आनी इजिप्तारा मदें एक दाट मुरें पडोशें केलें आनी तांकां गिरासूंक दर्या तांचेर परतिलो. इजिप्तांत हांवें कितें केलां तें तुमच्याच दोळ्यांनी तुमी देखलां. उपरांत तुमी लांब काळ अरण्यांत जियेलीं. मागीर जॉर्दनाचे पोलतोडी रावतल्या आमोरितांच्या देशांत हांवें तुमकां हाडली. ताणें तुमचेर झूज मांडलें आनी हांवें तांकां तुमचेर आधीन केली आनी तुमच्या दोळ्या मुखार तांचो देश तुमच्या ताब्यांत पडलो. त्या उपरांत बालाक जिफोरचो पूत मोबाचो राजा इस्रायलाचेर झूज करूंक उठलो आनी बालामाक बियोराच्या पुताक तुमचेर शिराक घालूंक ताणें आपोवंक धाडलो. पूण हांवें बालामाचें आयकूंक ना. परतेंच जाल्यार ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो आनी ताच्या हातांतली हांवें तुमकां वाटायली. आनी तुमी जॉर्दान नोद उतरून जेरिकोक पावली तेन्ना आमोरितांनी, पेरिजितांनी, कानाकारांनी, हितीतांनी, गिस्कास्तिनांनी, हिबीतांनी आनी जेबुसितांनी केल्ले तशेंच जेरिकोच्या लोकान तुमचेर झूज मांडले. पूण तुमकां सगल्यांक हांवें तुमचे आधीन केली. तुमचे मुखार हांवें गांजलांक धाडले आनी तुमचे पावचे आदीं आमोरिताच्या दोगांय राजांक तांणी धांवडायले.
हे काम तुमचे तलवारीन व तुमच्या बाणान करूंक ना. हांवें तुमकां एक देश दिलो, पूण तुमी तो कामायज करूंक ना. आनी तुमी रावतात ती शारां तुमी बांदूंक नात. तुमी लावूंक नात त्या दाकांच्या आनी जैतुनाच्या मोड्यांतली फळां तुमी खातात. देवाचे उतर हे आमचो जबाब. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो खरेंच बरो. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. देवाच्या देवाक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. दोनयाच्या दोनयाक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. आपले पोरचेक ओरोनांतल्यान चलोवन व्हेली. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. बोलिश्ट राजांक ताणें मार दिलो. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. पोदवेदार राजांक ताणें जिवेशी मारले. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. तांचे देश दायज करून दिले. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. दायज करून आपल्या चाकरांक इस्रायलाक ते दिले. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. आनी आमच्या दुस्मानाच्या चौक्यांतली आमकां सोडयली. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. उद्गार. मनशाचे उतर कशेंय बगोर देवाचे उतर कशें देवाचो निरोप मानून घेयात. Sorvescoce soriasu, Mateva Pormani, Jesu Christa Jesu Portolan. Fariseu Jezusi आयले आनी ताका कसाक लावन ताणें विचारलें, कसल्याय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर बरोवपाक जावन रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या पत्नीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच ती आतां दोगांय पूण एकूच. देखून देवान सोडला ते मनशान दोशी करूंक. ताणी ताका विचारलें, तर लग्न मोडणीचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचें देखून मोइजेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिल्या. पूण बरोवपाक जावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पत्नीन आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो परवार करता. शिसांनी ताका म्हळें, बायले ताय घोवाची गोट कशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण
पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली. हें उतर मारून घेवप सगळ्यांच्यान जायना, बगर हें देव देणें मेळना तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यांत हांव इजळे जल्मलेले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजळे आसात, आनी सर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इजळे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. पडिनो संवसारांत जायत्या देशांनी डिवोर्स हे कायदे आसात आनी सगळ्याच देशांतले हे डिवोर्स कायदे एक सारके न्हय, वेगवेगळे. नसलेंच कितें आयज जेजूक कोसाक लावन ताका टेस्ट करून कसो फारिस्यो जेजू लागीं येवन प्रश्न करता आनी जेजू तांकां सारको जबाब दिता. आनी प्रश्न करता ते घोवाच्यान बायलेक सोडून येता, डिवोर्स करून येता, आनी जेजू शिकवण दिता ती वेगळीच. मातेवसाचे शुभ वर्तमाने 19वी आवर्सोर सगळे म्हणून तो म्हणटा जें कितें देवान घडलां तें मनशांनी म्हणू नये, देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये. लग्न हें निश्कळून प्युअर असलें देवान घडलेलें, पवित्र असलें देवान घडलेलें. आनी हाका लागून इगोर्ज मातेची दोतोर आमकां कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च सांगता, गॉड इज द ऑथर ऑफ दीस मॅरेज. हें देवान घडलां आनी देवान घडलां म्हणटूच देवाचो कायदो. डिवोर्स हो मनशांचो कायदो, मनशान घडला म्हणटच देवाचो कायदो मनशांच्या कायद्या म्हणून उरता. आनी हाका लागून पवित्र सभा आमची चर्च डिवोर्स मानून घेना, हो मनशांनी घडलेलो कायदो. कित्याक देवाचो कायदो सुरवेकतान औरंगाबादान देवान मनशाक एकठांय रावूंक शिकयला. सर्गेस्त भाग्योन जॉन पावलो II आनी एक अपॉस्टोलिक एक्झॉर्टेशन, एक डॉक्युमेंट बरयला, फामिलियारिस कॉन्सोर्सियो. हातूंत तो म्हणटा जेजू एक पोती कसो पवित्र सभेचो आपली व्हंकल कशी ताणें मोग केलो आनी ह्या मोगान आपले व्हंकले पासत आपलो जीव कुर्सार ताणें दिलो. आमच्या गायनाच्या चेड्याचेर एक बरें गायन आसा, आपले पत्नीचो ओ टेम. आपले पत्नीचो पवित्र सभेचो जेजू देवा पुतान अप्रेमीत मोग केलो. द लव दॅट हॅज नो बाउंड्स, नो लिमिट्स एंड बाउंड्स. आपलो जीव कुर्सार दिवन मोग केलो. हे भाशेन पवित्र सभेचो मोग केलो. पवित्र निश्कळून पोतीन आपली करून तिचे खातीर जेजून आपलो प्राण दिलो. हे भाशेन गायन म्हणटा. अशें जाल्यार बाबडो भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन 5व्या अभ्यासकारांक 25वे वडील म्हणटा, पोतीनो तुमचे पोतिनीचो मोग करा जे भाशेन क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो. बाबडो एका दादल्याक आपल्या बायले पासत कुर्सार मारून आनी बायलेन आपल्या दादल्याक पासत कुर्सार मारून असलो मोग म्हणल्यार आपणाकूच विसरून दुसऱ्याक सांगात दिवन त्रास त्याग करून हो मोग जेजून केलो. तेच भाशेन आमी करून असली शिकवण हो असलो ओरिजिनल मिनींग ह्या लग्न संस्काराचो जेजू फारस्यान आमकां दिता. म्हणल्यार एके भाशेन तांचे रिलेशनशीप संबंद पती पत्नीचो जेजू आनी पवित्र सभेचो. हाका लागून बाबडो लग्न संस्कार आमी मिसांत करता, भायल्यान करना.
चड फावटी मिसात करता दाखोवन दिवंक जे कितें घडटा ते दिसान जेजू आपणाकूच मोडून दुसऱ्यांक दिता ते भाशेन पोतीनीन आपल्या पोती पासून आपणाकूच मोडून दुसऱ्यांक दिवंक ताका लागून हो संस्कार आमी मिसात समोर उरता आयज उगडास करता आमी लोक संस्कार जेजून जर घडलो जाल्यार फकत दाद जाल्यार भायल्यान आपल्याच पासत म्हणलोय पूण ते एक मिसांव मिशन फॉर लायफ हें मनात दवरून कांय फावटी तयारी लग्नाची करता तेन्ना समारोप कसो जावचो तो करता एकूच दिसाचो पूण देवान ताका घडल्यान ते दोगांय एक क्रिस्ती मिसांव फुडें म्हणून जेजू म्हणटा निमणे शेवटाक थोडे आवयच्या कुसव्यानंतर इजरे जाल्यात थोडे आपणे मागून घेतला म्हणटच एक एकल्याक मिसांव आसा जेजूचें काम फुडें करून जावं ते लग्न संस्कार वरवीं दाद ताका भायले जावं कोण विचून काडटा आपुणूच लग्न संस्कार घेनासतना फुडें देवाचें उतर करून आनी तेजे मिसांव फुडें व्हरून आयज ही शिकवण परिपूर्ण आमी घेवया बरे सुवातेर जे भाशेन जेजून आमचो मोग केलो आमी हो मोग दुसऱ्याचो करून दुसरे सुवातेर जेजून जर आमकां हो संस्कार घडोवन दवरला जाल्यार मिसांव दिवन दवरला दाद ताका भायले की जेजूचें काम फुडें व्हरून हें मिसांव आसा हें वळखून घेवप आनी तिसरे सुवातेर बाबडे दवर आमी ही शिकवण घेता तेन्ना जायतीं जाणां कांय चुकीक लागून दोशी जाल्यात तांचे पासत आमी मागता Return and Alert in Kavya, C24, page 38, C24. तुझ्या भक्ता बरोबर सासणाक तुका वाकाणून दयाळपणी तुका वर ही आमची कालती मागणी मानून घे तुझ्या मोगाच्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सूर्यास आमची काळजा उभारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक विश्वासूया सर्वेस्वराक पवित्र बाबा सर्वपदवीदारांनी सासऱ्याचे देवा सरकाळी सत्ताय जेजू क्रिस्तांच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका देवासून करतो हो कायदा नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सगळे आमी मरणां जावच्या जेजू आपूण एकलो मरून कबूल जालो तुजेच खातीर सासणाक आमी समेस्त जिवच्या ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दरबारा खातीर स्वर्गस्थान आमी तुजी स्तुती गायता Thank you.
तुझ्या पवित्र आत्म्याकडून केलेली पवित्र करून मागणा जाऊन द्या आमच्या सगळ्याची पुलिसाची गोड आणि रंग आपले सुरक्षित गोष्ट वरून सुसंख्येच्या ठिकाणी घेतलो एखादी मला सुद्धा मोठलो आपल्याशी सांगितलो ओ तुम्ही सगळ्यास बियार आणि खयार ही म्हशी गोड तुमचे कसं समोर Cristoce mandatul să ne cască, pentru că avea de voastră o piatră și să ne legă. Tu mi să ne scria de la tine învieia, imoșeră plăcicaz. Nu veni să snică care răcieră lor. Patcă ce vom să le mergea, când ce păsătă de să ne spun și păsătă de valotele. Imoșa, brăsat. Islovă, păbărțăță, Dumnezeu, Ducea Hriста, care cunoaște Palavra, în noastră Iisus, să această onoare, am ce să vorbim. Baba, ducea morna țară, cunoaște morna țară, porque privească ta, la uitați-vă la riful răcii casă, ca să vorbim. Ducea cu care eu nu putem să mai călătăm ca să vă când ai de economie ca din noastră. Adică duce pura la voastră, treaba să ne stea. Păvitratului viața în corpul în planta. Să vezi practic pe tăpicerile și să nu le duce povitul să veți urască. În Franța s-am ceva în Europa, în Eptirea Ceca în Europa. În Saudia de că e vorba de vorbica pe că e moderna. Să vezi practic ce ți-a călăit în agrilea în înțeles bicica pe corp. Adică ea s-a însurat de la pomenii. Să și povestea la vorbim ce sunt vorbitim birit și să ce vorbitim lor și vorbitim. Rogi vorbulanță vorboasă de lumea te-am ceva o poliție ca plător. Dacă tu ești agătit mai ne să vezi să în corțul ei cu că m-au oprit. Am să vezi să încii de ea de la dimanta. Zăgâdită și bată, roziera, liminii. Și am luat de să rog toată încercarea în lumea. Acum are de la ce mai este gândit. Bagheul de dor de tare să care de la marole ante sau de la măcăvrăbă. S-a spune să gadam ca valăgă. Antes să vedem ce mai mai la Jezus Hrista, dușa slavă. Ceea ce să vorbim, ceea ce să sănătate, ceea ce să dai, pământul pe cei cu an, să vă de la să vândă numai Bogduca, sasna, cea sasna. Am ce să vândă cea de mână, de și de la plată, de lui. Am ce să fac, să cea, ce n-a putut, ce n-a putut, și cu și să învață. Fii de vărticele sau surăci în papă, și de ce jona apoi le-am mințit.
सदा वेला गीत गाऊया. D21, page 58. D21. प्रार्थना. पृथ्वीच्या बापा, मुलांना तुझ्या तुझे खातीर भेटयतले हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयेर मानून घे. आनी तुजे काकुतीन तिची पातकाचे सर्व लोकां धुवन काड म्हणून आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सोर पुत्रादेव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करो. वचून या क्रिस्ताचे शांती आनी मोगान तुमकां शेवटाक गीत गाऊया. R23, page 187. R23. Thank
Amen.